नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी फाटल्या 8-10 दिसां भितर गोंयच्या राजकीय मळाचेर येदो व्हडलो जो खवदळ पडला ताचे जर आमी सूत्रधार म्हणत जाल्यार सूत्रधार कोण असो जर सगळ्यांक प्रश्न पडटा जाल्यार सूत्रधार आमच्या स्टुडियो भितर आहात ते म्हळ्यार भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय बाब तेंडुलकर. सर, स्वागत तुमचें. खूब राती आमकां तुमी जागरण केलें, पण कितें ह्या जागरणा फाटलो अर्थ कितें काडपाचो गोंयच्या जनतेन आनीक ज्यो घडामोडी घडल्यो त्यो कित्याक जाल्यो? जागरण म्हणजे पळयात, एक म्हणजे आमचे मुख्यमंत्री सांजचे आमच्यांतल्यान गेले आनी घटनात्मक पेच निर्माण जावचो न्ही म्हणून त्या वेळाचेर दुसरो मुख्यमंत्री करप, परत मंत्रीमंडळ स्थापन करप, हे सगळे प्रयत्न चालू आशिल्ले. आनी मागीर ते करता करता सादारण 5:30 जाली सकाळची. मागीर सकाळीं मुख्यमंत्र्याची अंतीम यात्रा काडपाची आनी त्या हेतून मुख्यमंत्री करप, एक वटेन तेजी अंतीम यात्रा वता आनी आमी हांगसर शपथविधी करप आमकां योग्य दिसलें ना. म्हणून ती आमी सांजची विधिमंडळ आमदारांची मिटींग दवरली आमचो नेतो निवडपाक. आनी अंत्यविधी जातकर मनोहर पर्रीकराचे आमी भारतीय जनता पक्षाचो विधिमंडळ नेता निवडलो. मागीर आमचे एलाय आसा तेंचे कडेन उलप हें केलें. हें सगळें जाता म्हणल्यार सादारण मागीर सुद्दां 11, 11:30 जाली. गव्हर्नराक मागीर 21 आमदाराचो सपोर्ट आशिल्ली लेटर व्हरून दिली आनी मागीर त्या दिसा घटनात्मक पेच निर्माण जावचो न्ही म्हणून रातचीच शपथविधी केली आनी सरकार आमी स्थापन केलें. ह्या सगळ्या घटनाक्रमांतली सगळ्यांत म्हत्वाची जर गजाल खंयची जाल्यार तो लास्ट मोमेंट भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो हांचे मदीं जाल्ली कबड्डी आनी त्या कबड्डी उपरांत जाल्लो समेट आनी ताचे उपरांत ज्यो गजाली घडल्यो त्यो. 2 वर्जन्स आमच्या मुखार येता. एक वर्जन येता जे मोगोचें की ते म्हणटात की आमी दिपक ढवळीकराक बी फाटीं काडटा अशें उतर दिलें नाशिल्लें. दुसरी वर्जन येता तें तुमचें की तुमी म्हणटात की उतर दिल्लें ते उतराक नेगार गेलें. एक गोंयची जनतेक कळपा खातीर खरेंच कितें घडलें, कशें घडलें आनीक तुमकां कित्याक अशी भावना निर्माण जाता की तांणी तुमकां डिच केलें म्हण? त्या दिसा मंत्रीमंडळ स्थापन करपाच्या दिसा घाई गडबडीन बाब सुनील ढवळीकर सिदादी गोवान आमचे केंद्रीय नेते नितीन गडकरीक मेळपाक आयले. त्या वेळाचेर तांचे बरोबर आमचे संघटन मंत्री नॅशनलाचे BL संतोशी आशिल्ले, संघटन मंत्री आमचे विजय पुराणीक आशिल्ले, हांव आशिल्लो आनी गोंयचो संघटन मंत्री सतीश धोण आशिल्लो. तेन्नाच बाब सुदीन आयले आनी तेंच्यांनी म्हटलें की आपूण मंत्रीमंडळाची शपथ घेता. हांव आयकल्लो साक्ष आसा आनी 23 तारखेक जाय जाल्यार मोगो पक्ष मर्ज करता म्हटलें तेंच्यांनी. पण गडकरीजीन तांकां सांगलें की तुमचो भाव जो आसा दिपक ढवळीकर मोगो पक्षाचो अध्यक्ष आसा तो आमच्या उमेदवाराचे विरुद्ध लडटा. त्या वेळाचेर बाब सुदिनान म्हटलें की दिपक ढवळीकर मातसो पयस आसा, पयस आसल्यार आपल्याक फोन लावन दी म्हणलें ताणें. त्या वेळाचेर बाब सुनील ढवळीकरान तांकां मोबायलार कॉन्टेक्ट केलो आनीक ताका सांगलें की तुजे कडेन नितीन गडकरी उलोवपाक सोदता. मागीर नितीन गडकरीन फोन घेतलो आनी दिपक ढवळीकराक सांगलें की तुवें आसा तें आतां शिरोडेच्यान विड्रॉ जावचें पडटलें, तुवें नॉमिनेशन पेपर भरपाक जायना, कारण काही कंडिशनाचेर आमी डेप्युटी मुख्यमंत्री बाब सुनील ढवळीकराक दिता आनी ते पोर्टफोलियो दवरता. आनी त्या वेळाचेर मागीर तेंच्यांनी मान्य केलें आनीक सुदिनाकूय सांगलें की मान्य जाल्लें आसा तें
आनी तेन्ना तुजो शपथविधी जातलो म्हणून. आनी हें सगळें जातकर त्या दीस शपथविधी जालो. आनी दुसरे दीस आमचे बाब दिपक ढवळीकरान स्टेटमेंट केलो की आपूण शिरोड्यार रावतलोच. आमकां खूब वायट दिसलें, कारण नितीन गडकरीच्या सारकेल्या मनशाक तेणें उतर दिलें. आनी मागीर म्हाका 7 दीस जातकर मुख्यमंत्र्यान तेणें प्रचाराक परत सुरवात केली. आनी आपूण कसो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो उमेदवार आसतलो हें तेणें सगळ्या लोकांक सांगपाक सुरवात केली. ताजी मजगती मागीर 27 तारखेची गोश्ट आसा. सुदीन ढवळीकरान ताच्या दोनूय आमदारांक फोन केलो की 28 तारखेर तेंची केंद्रीय समितीची मिटींग आशिल्ली. आनी तेणें तांकां सांगलें की फाल्यां आमी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचो सपोर्टाचो विड्रॉ करपाचें आसा. आनी तें कळ्ळे बरोबर हे दोगूय मंत्री पणजे आयले आनी म्हणपाक लागले की आमकां भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावपाचें आसा, आमकां काँग्रेसी बरोबर वचपाचें ना. आनी तेन्ना ह्या पक्षा भितर आमकां रावपाचें आतां दिसना, कारण आमी वेगळो पक्ष करता. ते म्हणटकर कारण दुसरी समज आमी रावल्ले, ते रावल्ले जाल्यार मोगो पक्ष आमचो पाठिंबो काडून घेतलो आशिल्लो. आनी समज लेटर तर दिल्लें गव्हर्नराक जाल्यार काँग्रेसचे 14+1 चर्चिल, 15 आनी 3 18. आनी तेंचो प्रयत्न आशिल्लो की आनी एक आमदार हाडून 19 करप अपक्ष किंवा ह्या हितूंतल्यान. 19 आनी 17 जातले आशिल्ले. 19 काँग्रेस आनी आमी 17. मागीर आमी आमच्या नेत्या कडेन चर्चा केली. अशें आसा, आमी ह्या मताचे आशिल्ले की आमचो सहकारी पक्ष आसा तेजे भितर आमी केन्नाच फूट घालचे ना म्हणून. मागीर परमिशन घेतकर हे दोगूय मोगो पक्षान फुटले रातचे. 27 तारखेर तेंच्यांनी वेगळो गट तयार केलो, सगळे कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्यो आनी सादारण म्हाका दिसता 1.5 वरांचेर तेंचो पक्ष भारतीय जनता पक्षान बाबू मोगो गट हो मर्ज जालो. एक गजाल म्हाका सांगा, तुमी 2 गजाली सामक्यो म्हत्वाच्यो सांगता हांगा. पयली गजाल म्हळ्यार 21 तारखेक सुदीन ढवळीकरान तुमकां फक्त हाजें उतर दिलें ना की दिपकाक फाटीं काडटा म्हणून, ताणें इवन मोगो मर्ज करपाचें उतर दिल्लें. त्या दीस सांगलेलें तेणें, येताच बसतना सांगलें की आपूण शपथविधी जालो की 23 तारखेक मर्ज करता. आनी दुसरी गजाल तुमी म्हणटात की 27 तारखेक ताणें फोन करून सांगलें की 28 तारखेक आमी सरकाराचो पाठिंबो काडटात म्हणून. एक म्हाका मुद्दम जाणून घेवपाचें आसा, ज्या दिसा आमी जी गजाल आयकल्या ती म्हळ्यार ज्या दिसा ह्यो वाटाघाटी चलताल्यो त्या दिसाच मोगोचे दोनूय आमदार तुमकां जॉयन जावपाक सोदताले, कारण ते स्वतंत्र रित्या तुमकां मेळपाकय आयिल्ले सिदादी भितर. आनीक एक जे पयली लिस्ट राजभवनाचेर गेल्ले तातूंत भितर सुदीन बाबाचें नांव नाशिल्लें. तें कळटकीर मुखाल्ली घडामोडी घडल्यो ज्यो तुमी सांगतात त्यो की ते परत सिदादी भितर आयलेत आनी परत उलोवणी केली. एक गजाल इन हायंडसायट प्रदेशाध्यक्ष म्हणून तुमकां दिसता की ती पयली यादी जी त्या दीस गेल्ली ताकाच जर धरून राविल्ले जाल्यार हे मुखाल्ली गजाली खूब सुरळीतपणान जावपाच्यो, हें जें एक अपहिवल जालें मागीर तें घडये जावचें नाशिल्लें. हे दोगूय आमदार त्या दीस आमचे कडेन आयिल्ले आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी पेपर तयार केले काय म्हाका खबर ना, पण आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी नितीनभाई गडकरीन म्हटलें की आमच्या सहकारी पक्षा भितर आमी फूट घालची न्ही, ते आमचे बरोबर आसा तो विश्वासघात जातलो. पण मागीर 27 तारखेर ते लिस्ट बी जाल्लें, तेजें नांव गेल्लें तें म्हाका कांय खबर ना, ते मुख्यमंत्र्याचो अधिकार. पण 27 तारखेर दोगूय आमदार आयले आनी म्हणपाक लागले की मोगो पक्ष फाल्यां 28 तारखेक विड्रॉ करता BJPचो सपोर्ट, तेन्ना आमकां काँग्रेस बरोबर वचपाचें ना. आनी तेंच्यांनी वेगळी चूल मांडली आनी आमकां सपोर्ट केलो. आनी मागीर सगळे आमचे वरिश्ठ नेत्या कडेन उलोवन मागीर तो पार्टी आमची मर्ज केली. टायम सुद्दां मेळूना, आमकां कार्यकर्त्यांक सांगपाक सुद्दां टायम मेळूना. एक काँग्रेस आरोप करता
हेजे रातीन 2 बी शपथीत जालें ताजेर की तांणी सरकार करपाक क्लेम केल्लो आनी गव्हर्नरान तुमकां तुमची सगळीं ही गणितां बसोवपा खातीर प्रचंड वेळ दिलो आनी ताका लागून हो रातीन 2 सोपूतविधी करचो पडलो. हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? तांचें आर्ग्युमेंट की आमी सिंगल लार्जस्ट पार्टी आशिल्ले, आमकां पयलीं आपोवपा जाय आशिल्लें. ह्या आर्ग्युमेंटाक तुमी कशें प्रत्युत्तर दितात? गव्हर्नराक तेंच्यान लिस्ट दितना फक्त 14 आमदाराची लिस्ट दिल्लें. एक्च्युअली लागता 21 आमदार सरकार स्थापन करपाक. गव्हर्नराक लिस्ट वतना 21च्या आसपास जाय. हें 14ची दिल्लें आनी त्या 14च्या आमदाराच्या आदाराचेर गव्हर्नर कशी शपथविधी घेवपाक दितली. आनी आमी रातचें जें लिस्ट तयार केलें, इंडिव्हिज्युअल प्रत्येक आमदारान सायन मारून, इंडिपेंडंट आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, मगो पक्ष आसूं, 21 आमदाराची लिस्ट आमी गव्हर्नराक दिल्लें. तिका विश्वास बसलो की भारतीय जनता पक्ष सरकार स्थापन करूंक शकता, म्हणून तेंच्यांनी आमकां संदी दिली. आतां हो जो प्रश्न आहा ताजे उपरांत जे जाला, कारण जनरली आमगे इतिहास तुमकां खबर आहा म्हज्या की चड बरो, की जेन्ना मगो आनी भारतीय जनता पक्ष बरोबर आसतात तेन्ना तुमकां कोणूच हरोवपाक शकना. जेन्ना तुमी एकमेकाच्या विरुद्ध आसतात तेन्ना सदांच दुसऱ्या पक्षाचो फायदो जाता आनी तुमचोय फायदो जायना आनी मगोचोय फायदो जायना हेंय पळयलां. आज इलेक्शनाच्या तोंडाचेर 3 बाय इलेक्शनां, 2 लोकसभा, हो इतिहास, ह्या इतिहासाची पुनरावृत्ती जातली अशें दिसना तुमकां? कारण जर डॅमेजच करपाक जाय आनी जर आज मोगोचो एकूण जर एक्सेप्ट शिरोडा, जंय दे आर एटलिस्ट सिरियसली ट्रायींग टू डू समथींग, बाकी कडेन तांचो प्रयत्न हो तुमकां डॅमेजच करपाचो आसतलो. डॅमेज जावचें ना. कित्याक लागून? काय इतिहास एकोडीच्यान आसा आनी तुमी सांगता ते एकोडी? कारण हांवें फाटले फावटी इलेक्शन पळयलां, तेंच्यांनी फातोर्डा MG पार्टीचो कॅन्डिडेट घातलेलो. मतां मागीर 1,600 मतांचे भितर पडली. केपें तेंचो बालेकिल्लो आसलो एक तेंपाचेर, उमेदवार घातलेलो. थंय वोट्स पडले तांकां 350च्या सकयल, बिलो 350. सांग्यारूय तेंच्यांनी कॅन्डिडेट घातलो MG पार्टीन, थंय तांकां अशीच बिलो 350 कितें मतां पडली. आनी ह्या हितूंतल्यान हांव एकूच सांगूंक शकता की दोनूय कडेन आमकां कांयच त्रास जावचो ना. आज मगो पक्षाचे बारीक बारीक कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षान येवपाक लागले. पयर तेंचो जिल्ला परिशद सदस्य शिरोडकर आयलो, शिरोडेच्यान, जयदीप शिरोडकर. तेजे नंतर बाकीच्या अन्य पक्षाचे कार्यकर्ते येवपाक लागले. एक गजाल म्हाका सांगा, पयर आमी बाय इलेक्शनाचेर मागीर या, पयलीं लोकसभेचेर उलोवया. कारण तुमची उत्तरेक जर पळयलें जाल्यार तुमची एक जी मेजर लीड येताली ती प्रियोळ सारके वाठारांतल्यान येताली, जंय परत ढवळीकार भावांचो बरोच प्रभाव आसा. सावथाक जर पळयलें जाल्यार तुमची प्रचंड लीड जी आसा ती फोंडे म्हालांतल्यान येताली. तातूंत भितर मडकय वॉज व्हेरी प्रॉमिनंट, शिरोडा वॉज ऑल्सो व्हेरी प्रॉमिनंट. अशी परिस्थिती भितर आज ह्या मेजर पार्टां भितर तुमकां डॅमेज जावची ना हें तुमी कित्या वयल्यान म्हणटात? डॅमेज जावची ना म्हाका दिसता, कारण शिरोडेचे कार्यकर्ते आमचे बरोबर आसात. त्याच बरोबर सुभाष शिरोडकराचे पर्सनल कार्यकर्ते आनी बारीक बारीक त्याचे लिडर, पंच मेंबर हे सगळे तेजे बरोबर आसात. तेजी मतां, आमची मतां, हेजी आमकां बरोच थंय आमकां आघाडी मेळटली. मडकय जरी बाब सुदीन ढवळीकर आसले, म्हाका दिसता ते आमचे विरुद्ध तशें केन्नाच वचचे ना अशें म्हाका अजुनूय दिसता. ह्या सगळ्या हातूंत भितर हांवें एक पळयलां, सगळ्यांत चड आशावादी जर कोणी आशिल्ले जाल्यार ते तुमी पयलीं दिसा सावन तुमकां एक आशावाद दिसतालो की तुमगेली ही रिलेशनशीप उरतली म्हणून, आनी आजूय तुमी म्हणटात की इतली जावन मडकय भितर तुमकां डॅमेज करची ना म्हणून. हो भावडो आशावाद काय प्रॅक्टिकल आशावाद? प्रॅक्टिकल आशावाद. कारण ही सगळी घुसमट जावपाक हे दीपक ढवळीकरान सगळी पिन मारली. तेणें तर नॉमिनेशन पेपर फायल करिनाशिल्ले शिरोड्या, जाल्यार युती शिरोडीच चलतली आशिल्ली, मगो पक्ष आमचे बरोबरच उरतलो आशिल्लो. आनी तेन्ना तो उदाहरण दितालो महाराष्ट्राच्या शिवसेनेचें कशें चल्लां, तुमचे विरोध रावता म्हणटालो ढवळीकार दीपक. पण ते आज आमकां गाळी मारून सुद्दां शिवसेना भारतीय जनता पक्षा बरोबर महाराष्ट्रान आयल्या. आनी हांगाच आमी तें करूं जातालें न्ही, पूण तें केलें ना. ढवळीकार दीपकान आयकलें ना. म्हाका एक गजाल सांगात, तुमकां अजुनूय
सुदीन बाबा बद्दल सॉफ्ट कॉर्नर दिसता, पण ह्या संपूर्ण गजालीक तुम्ही जबाबदार दीपक बाबा धरता. हय, कारण सुदीन बाब आमकां मेळ्ळे फावटी सांगतालो, मुख्यमंत्र्याकूय ते मेळ्ळे की आपल्याक दीपक आयकना म्हणून. तो सांगल्यार आयकना. आनी ताका लागून दिसता खरेंच सुदीन ढवळीकाराचेर आमचे पूर्ण विश्वास आसा. बरे नेते, बरे मनीसूय ते, पण काही प्रेशराक लागून ताका म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी करच्यो पडल्या आसतल्यो. आज जेन्ना ते आरोप करतात तेन्ना तुमच्या पक्षाचे सर आरोप करतात की तांकां धमकी येतात, इन्कम टॅक्साची धमकी येता, ईडीची धमकी येता. आतां इतले मेरेन हें नॉर्मल आशिल्लें. ताणें पयर एक तिसरी धमकी सांगली ती म्हळ्यार NIAची, की नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आपल्या घरकान्नीक भितर उडयता अशी धमकी येवपाक लागल्या. इतल्या सकल्ले पातळेचेर आमचें राजकारण पावलां आतां. न्ही, धमकी जर येता न्ही जाल्यार ताणें प्रेसाक खंयचे नंबर तांकां आयल्या मोबायलाचेर ते दाखोवचे. खंयचे नंबर वयल्यान तांकां धमकी आयल्या जाल्यार कळटलें न्ही कोणी धमकी दिल्या. आमकां तशें कांयच सरकाराक करपाची गरज ना, कारण आमचो विश्वास आसा लोकांचेर. कोणाक धमकी दिवन आमकां भेडसावपाची गरज ना. आनीक सुदीन ढवळीकर आमी म्हणटात खरेंच एक बारीक लोकांचे नेते ते, आनी ताका दुखोवन आमकां कांयच मेळचें ना आनी आमी तसलें करचेंय ना. हेतून पूर्ण विश्वास आसा आमचो. तुमचे खातीर सद्याक म्हाका एक गजाल दिसता की युअर टार्गेट नंबर 1 अँड ओनली इज दीपक ढवळीकर. टार्गेट अशें न्ही. आमी भारतीय जनता पक्षान सुभाष शिरोडकराक हाडलो आनीक ताका तिकेट दिवप हें आमचें कर्तव्य. आनी ताका खूब तरेन सांगलो दीपक ढवळीकराक, खूब तो आयकुपाक तयार ना. तो आपल्याच धुंदीन आसा. टाकी वाटली म्हणून मनीस निवडून येयना. आपलें काम आसूं जाय थंय. आमी सुभाष शिरोडकराक पळयता, पयलींसून तो कितलीं वर्सां काम करता, सरपंच आशिल्लो, लोकां कडेन संबंद आसा. आनी हें ताणें अशें करपा जायना. आमी खूब सांगून पळयलें. शेवटी मागीर कितें आसा, उदक नाका पर्यंत पावता, मागीर कितें तरी करचेंच पडटा. तें करचें पडलें. आतां बाय इलेक्शनाची गजाली आनी मोगोचो विशय धरूनच काँग्रेसीन मांद्र्या अजून आपलो उमेदवार जाहीर केलो ना. पूण मांद्र्या मोगोची सायजेबल बेज आसा. म्हापश्यां फाटले खेपेक तांच्या उमेदवारान सुमार 4,500 मतां काडिल्लीं. आनीक शिरोडेचे आमी उलयल्यात ऑलरेडी, कारण तांचो एंटायर भर सद्या शिरोडेचेर आसा. म्हापश्यां आनी मांद्र्याय तुमकां मोगो डॅमेज करपाक शकची ना. मोगो जो पळय तेंचो श्रीधर मांद्रेकार आसा, तो आज अपक्षा बरोबर काम करता. म्हापशेचो विनोद फडके हो म्हाका दिसता पयर तुमचीच न्यूज आयली की तो काँग्रेसीन जॉयन जाला की काँग्रेस समर्थन करता. आनी शिरोड्या तांकां सादारण 5,000 मतां पडली. ती इंडिविज्युअल अभय प्रभू म्हणून पडलेली. ती मोगोची मतां न्ही म्हणटात आमी, ती अभयाची मतां म्हणटात. थंय मोगोची मतां 700 मतां आसा. उरिल्ली सगळी अभयाची. हय, अभयाची मतां हांव जाणा. लास्ट इलेक्शन पूण अभय आज दीपका बरोबर आहा. म्हाका अभय कितलो तेजे बरोबर आहा तें म्हाका खबर ना. तुमी ताचेर प्रश्नचिन्ह उबी करतात. म्हाका खबर ना. पण आज मोगो पक्षाचे लोक, कार्यकर्ते आज भारतीय जनता पक्षा कडेन येवपाक लागले. आनी थोड्या दिसांनी तुमकां दिसतलें बाकीचे बारीक बारीक कार्यकर्ते सगळे आमचे कडेन येवपाक लागले. एक मुद्दम विचारपाक, कारण जेन्ना तुमी एक गजाली येदे येदे व्हडले लिडर भितर हाडटात तेन्ना ऑब्वियसली पक्षा भितरय मातशी थोडे स्मॉल भूकंप जावप स्वाभावीक आसा. एक जालें पयलीं जालें जो सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटे आयले तेन्ना, आनी आतां बाबू आनी दीपक बाबा आयले तेन्ना. तुमच्या भितरल्यान जो असंतोश एक तयार जाता ताजी तुमी कितें करतले? कारण तुमच्याच कांय लिडरांक दिसपाक लागलां की आमकां कुशीक उडोवन हें राजकारण चल्लां काय कितें. तशें कांयच ना. कोणाक केन्नाच कोण भारतीय जनता पक्षान कोणाकूच कडेक उरपाक शकना. सगळे आमचे नेते आसा. विचारा भितर कितें डिफरन्सीस आसत, पूण भारतीय जनता पक्ष म्हणून सगळे वांगडा आसा, एकटी आसा. आनी खंयच्याच मनशाचेर भारतीय जनता पक्षान अन्याय जावचो ना. सावर्डेच्यान बाब आमचो गणेश गांवकर पयलींचो आमदार, तेणें पयर स्टेटमेंट केला की पक्षान घेतला तेजे बरोबर रावन काम करुया आनी लोकसभेक निवडून हाडया म्हटलां. तशेंच थंयचे बारीक बारीक राजेंद्र नार्लेकर वॉज क्वायट अनहॅपी. ताका खबर नाशिल्लें. म्हाका दिसता अध्यक्षान आमकां परवानगी दिल्ली आनी ते अशे गोश्टी घडल्यो की कोणाक आमी सांगूंक सुद्दां शकूना. कारण
ते पेपर्स तयार करप, बाकीच्यो सगल्यो फॉर्मेलिटीज करप, ह्या हितून टायम गेलो. आनी म्हाका दिसता फक्त मुख्यमंत्री आनी हांवूच दोग जाण आशिल्ले, आनी बाकीच्यांक सुद्दां एका नंतर कळोवपाक आमकां मेळ्ळें. ते बी हांवें मॅसेजीस घातल्यो रातच्यो आनी सांगलें की 2 MGचे आमचे भितर मर्ज जाता म्हणून मॅसेज घाली 3-4 पदाधिकाऱ्यांक. आनी हे तुम्ही म्हणटात हे कम्युनिकेशन गॅप हो असंतोष न्ही, न्ही ताज्या की चड हातूंत भितर कांय ना, कांयच ना. एक गजाल जी मुद्दम आज तुमकां विचारची दिसता की तुमचो आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकरा मदलो वाद मिटलो, कारण आमी इतली सारकी धुमश्चक्री पळयली ऑलमोस्ट 3-4 म्हयने की आज म्हाका विचारचोच पडटा हो प्रश्न जर विचारलो जाल्यार गोंयचे लोक म्हाका सोडचे नात. आमचे भितर धुमश्चक्री कांयच ना. अशें कितें न्ही, तेणें कशें तेणें एक गैरसमज जाला आसतलो. हांव एक सामान्य पार्टीचो कार्यकर्तो, ग्रास रूट प्रदेशाध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष इन सेकंड टेन्युअर, फक्त प्रदेशाध्यक्ष न्ही. आनी बारीक बारीक काम करून हांव फुडें पावला. आनी तेजे भितर आनी लक्ष्मण पार्सेकरा भितर म्हाजें कांयच ना. आज आमची इलेक्शन कमिटीची मिटींग आशिल्ली, ते आशिल्ले थंय आमची देवण घेवण जाता विचारांची, आनी तें कित्याक तितले पुरते आशिल्लें. तो दाग पुसलो गेलो. आज आमी पार्टी वयर काडपा खातीर एकवटे आसा आनी मांद्र्या तेज्या आदारानूच, लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या आदारानूच आमी जिखतले. म्हणजे तेजो सपोर्ट आसा आनी कार्यकर्त्यांचो बाकीच्यांचो सपोर्ट आसतलो. तर तुमी म्हणटात की जे कितें कडवटपणा आशिल्लो तो आज कंप्लिटली गेलो. म्हाजे भितर कडवटपणा कांयच नाशिल्लो. खूब फार मारले तुमचे. फार आमी फार घेतले, एकूच फार मारलाय मातसो. हांव केन्नाच उलयनाशिल्लो, हांव सुस्त. तुमी एकच मारलो तो बरोच मातसो कडक मारलो. ना, म्हाजी येदे व्हडले नेट्याचे हांवें मारप नाशिल्लो, पण मातसो उलयलो हांव. त्या बद्दल मागीर दिलगिरी व्यक्त केली तर आमच्या अन्य साथीदारा कडेन. आनीक आतां आमी दोगूय मेळून काम करतात. तिनूय विधानसभेची सीट आमची येता 14 वयले आमी 17चेर पावतले आनी दोनूय लोकसभेचे आमी खासदार आमकां हे फावटी परत रिपीट. होच म्हत्वाचो प्रश्न. एक सदांच म्हणटात की सावथ गोवा तुमचे खातीर ह्या खेपेक ही सगळ्यांत व्हडली चॅलेंज म्हणून. नॉर्थाचेर मागीर येवया. आनी त्या वयच्यान काँग्रेसीन फ्रांसीस सार्दिना सारको सिजन्ड तगडो पॉलिटिशियन तुमकां विरुद्ध उमेदवार म्हणिल्ला. कशें पळयतात दक्षिणे कडेन, आनीक दक्षिणेचे गणीत तुमी तुमच्या फावरान घुंवडावपाक शकतात काय कितें, व्हेरी रियलिस्टिकली? न्ही, घुंवडावपाक शकता न्ही. घुंवलें हांव घुंवलें न्ही. आमी ह्या हेजेर सांगता की गेले 1.5-2 वर्सां नरेंद्र सावयकर दक्षिण गोंयांत सगळ्याक भोंवता. तेजे बरे संबंद कार्यकर्त्यां बरोबर आसात, लोकां बरोबर आसात. आनी पूर्ण विश्वास आसा, हांव आतांय सांगूंक शकता की दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय दोनूय खासदार आमचे जिखून येता, हितून मात्तूय दुबाव ना. उत्तरेच्या बाबतींत श्रीपाद भाऊचे एकच म्हणटात की 4 टर्म जाले, नेगेटिविटी जरी नसली तरी एक उदासीनता आसा की 4 टर्म केल्लो मनशान किंवा इतलो वेळ केंद्रीय मंत्री आशिल्ल्या मनशान देर शूड हॅव बीन बेटर डिलिव्हरी. आनी दुसरे वटेच्यान काँग्रेसीन आपल्या प्रदेशाध्यक्षाकच तुमच्या लिडरा अगेन्स्ट पिच केला. सो बोथ दीज बॅटल सीम व्हेरी व्हेरी इंट्रिग्यूइंग. श्रीपाद भाऊची ही जी नेगेटिविटी आसा ती पुसून काडपा खातीर पक्षाची रणनिती कितें? कशें ह्या फावटी श्रीपाद भाऊन चड काम केलां उत्तर गोंयांत. भरपूर प्रोजेक्ट्स हाडले. फाटीं धारगळ हितूर थंय आयुर्वेदीक हॉस्पिटल, मागीर सगळे कोर्सीस थंय सुरू जातले. अन्य हितूर सुद्दां भरपूर ट्युरिजमा आसतना सुद्दां ताणें गोंयांत पयशे हाडले. ट्युरिजम मिनिस्टर थोडे तेंप. आनीक श्रीपाद भाऊन जरी मातशें कितें समज तेगेली पर्सनल कामां जालीं ना तरी कोणाचेंच केन्ना वायट करूं ना. आनी तुमी म्हटलें काँग्रेसचो प्रदेशाध्यक्ष, तेका बावड्याक बळीचो बोकरो केला. तो म्युनिसिपालिटी रावता, विधानसभेन रावता आनी आतां लोकसभेन रावला. आनीक बाय इलेक्शनाक राविल्लो. बाय इलेक्शनाकूय विधानसभेन रावलो तेंच. आनीक 4 काय 3 फावटी पडलो दिसता. आतां ते 3 फावटी जाली तेज्यो. 4थी फावटी तेंच वाडून दवरलेलें आसा तेका. श्रीपाद भाऊ 100% सांगता हांव निवडून येतलो, हितूर मात्तूय दुबाव ना. ते रातचे 11:30 पर्यंत प्रचार करतात. हांवें काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षाक पळयला 9 वरांचेर आटपून सगळें तो फ्री जाता.
आनी 15 दिसां भितर 20 दिसां भितर 20 मतदारसंघ पळोवप हें शक्य ना. एक म्हाका मुद्दम विचारचें दिसता आनी हो विरोधाभासी म्हणया, कारण तुमी कशें पळयता, कारण युअर व्यू इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. तुमी केडरांतल्या मनशाक मुख्यमंत्री केलो आज, जाका लागून म्हाका दिसता तुमच्या केडरा भितर बरेंच एक गुडवील तयार जालें आनी एक मातसो फील गूड फॅक्टरूय तयार जालो. पूण तुमचें जर कॅबिनेट पळयलें जाल्यार कॅबिनेटा भितर उरिल्ल्या तुमच्या केडरांतलो कोणूच ना. ह्या एक विरोधाभासा भितर आज पक्ष सांपडलो असो दिसना की मे बी एज अ पॉलिटिकल नेसेसिटी पक्षान कांय बोल्ड स्टेप्स घेतल्यो, पण आज अशी फिजीचेर येवन पक्ष आसा की केडरांतले मनीस मंत्रिमंडळा भितर कोण ना सोडून मुख्यमंत्री. न्ही, परिस्थिती तशी आसा. आज आमी 12 आमदार घेवन आमी केडराचें करूंक शकना, कारण सादारण 10 आमदार आमकां भायल्यान 11 आमदार भायल्यान सपोर्ट करतात. त्या हितूंतल्यान थोडे तरी मातशे आमच्या हातींतले भायर काडून दिवपाकूच जाय, कारण सरकार तिकयतलो आनी गोंयचें नेतृत्व वेवस्थीत काम करतलें जाल्यार केडरा कडेन मातशें दुर्लक्ष जालें. पूण मुख्यमंत्री आमचो आसा आनी आतां कार्यकर्त्यांक कळून चुकलां ही परिस्थिती लागून आमी हें करचें पडलें. हेका लागून आमी कार्यकर्ते कितले आमचे कार्यकर्ते सोंसून घेवपाचे कार्यकर्ते आनी तांकां समजता आनी समजोवन हे भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावतले, सरकारा बरोबर रावतले. आनी तुमचो सद्याक केडराक संदेश कितें, मातशें पासियेंस काडात. मातशें पासियेंस न्ही, आतां सगळ्याक देशभर अशेंच युतीचेच सरकार जाता. तुमी बिहाराक पयलीं, महाराष्ट्रा पयलीं किंवा बाकीच्या प्रदेशांनी सुद्दां पॉलिटिकल रियलिटी म्हणटा तुमी. पॉलिटिकल रियलिटी न्ही, कारण सगळ्यांक घेवनूच आमकां बरोबर वचपा जाय. आज NDA आमची सुद्दां सगळ्यां बरोबर युती केल्या. जवळ 30-32 पक्षां बरोबर युती करून आज सगळ्याक ट्रेंड पळयत जाल्यार कळटा की केंद्रा भितर परत आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येता. म्हाका लास्ट एक गजाल सांगात की परत इतिहासाक व्हरता, कारण तुमी तुमचो राजकीय अनुभव इतलो प्रदीर्घ आसा की देर वॉज वन फेज हाजे पयलीं जेन्ना मनोहर बाब मुख्यमंत्री आशिल्ले 2002 जंय तुमी अशेंच पक्षाचे भायल्यान खुबश्या जाणांक आयात केले आनी 2005 भितर ते त्या पक्षाक डंप करून तांची स्वताची अजेंडा घेवन परत काँग्रेसी म्हऱ्या गेले. आज जेन्ना परत एक पॉलिटिकल नेसेसिटी म्हूण तुमी तोच प्रयोग केला, हे लोक फाल्यां तुमकां सोडून वचचे ना हाची गॅरंटी कितें? आनी जर तशें आसा जाल्यार पक्ष त्या परिस्थिती खातीर तयार आसा काय कितें? म्हाजो पूर्ण विश्वास आसा जे कोण नवीन आमच्या पक्षा भितर आयल्यात ते पक्षा बरोबर रावतले, तेजो योग्य तो मान सन्मान जातलो आनी जाताय बी. आनी आमी कोणाकूच तांकां दुखोवचे ना. ते पूर्ण फुडल्या इलेक्शनाक सुद्दां आमचे बरोबर आसतले, भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसतले, आमकां विश्वास आसा. इतलो सामको सगळ्यांचो विश्वास दवरता तुमी. हय. प्लेजर टॉकिंग. थँक्यू.